आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। मडगांव पालिका वाठारांतलो कोयर एकठांय करपा खातीर मडगांव पालिकेन 4 नवे ट्रक घेतल्यात। नगराध्यक्ष आर्थूर सिल्वा आनी उपनगराध्यक्ष प्रतिमा कुतिनो आनी हेरांनी ह्या ट्रकांचें उक्तावण केलें। मडगांव वाठारांतलो कोयर एकठांय करपाचें काम आतां अदीक बरें जातलें अशें नगराध्यक्षान सांगलें। गौरी प्रोडक्शनान तयार केल्ल्या मारिओला ह्या कोंकणी सिनेमाचो प्रिमियर शो मंगळारा माकिनेज पॅलेसींत जालो। शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजा ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे आसले। सिनेमांत काम केल्ल्या सगळ्या कलाकारांचो ह्या वेळार भोवमान केलो। कोंकणी भाशा सांबाळपा खातीर सगळ्यांनी वावुरचें अशें मुखेल सोयरे शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजान सांगलें। श्रीवर्धन तिसवाडींतल्या श्री नागवंती केळबिका देवस्थानाचो 5वो प्रतिश्ठापना दीस व्हडा दबाज्यान मनयलो। त्या दिसा निमतान 4 दीस धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो। तातूंत होम हवन आनी हेर कार्यावळी जाल्यो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया। बांदोडकार क्रिकेट ट्रॉफी जिखपाचो साळगांवकार क्लबाक बरो चान्स आसा। बांदोडकार लीग 2020 क्रिकेट ट्रॉफींत साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लबाची NRB GSA स्टार्सा कडेन शुक्रारा दनपारां फायनल जातली। साळगांवकार सध्या फॉर्मांत आसात। तांणी हे पयलींच GPL 2020 आनी 3 दिसांच्या मॅचींचो क्रिकेट टुर्नामेंट जिखला। इतले मजगतीं साळगांवकार आनी GSA परस रन रेट उणे आशिल्ल्यान GC अकादमीक फायनल चुकली। मडगांवचे रॉयल चॅलेंजर्स ह्या म्हयन्याचे 20 तारखेसावन ऑल गोवा 2020 क्रिकेट सर्त घेतले। 27 मे मेरेन ही सर्त MCC ग्राउंडार जातली। 16 पंगड ह्या सर्तीन वांटो घेतले। जैतिवंतांक 75,000 रुपया जाल्यार उपजैतिवंतांक 50,000चे रोख इनाम मेळटले। आम्ही फर्स्ट टाइम टुर्नामेंट ऑर्गनायझर करता MCC ग्राउंडाचेर आनी आमचे टिमी 216 आनी भायले 4 प्लेयर IPL प्लेयर अलाउड ना आनी सगळे आमी कलर ड्रेस घेवन हो टुर्नामेंट MCCचे 20 तारखेक चालू करता। विनर 75 आनी रनर्स अप 50,000 आनी प्राइस कितें आसतले आनी इंडिविजुअल प्राइज आसतले आनी सेमीफायनल लुजर आसतले। एंट्री फी 8,000। 2020 दिसा 2 मॅची आसतले। हेजे जो इनॉग्रेशन जे आसतलो आमचो साऊथ गोवाचो MP बाब फ्रांसिस्को सार्दिना आनी रमाकांत आंगले हेंच्या हातीन इनॉग्रेशन जातले आनी आमी प्रयत्न केला की प्राइज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी 20 मे जे फायनल जी जातली ती चीफ गेस्ट जो आसतलो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रेकराक हाडपाक आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो आसा ताका हाडपाक आमी प्रयत्न करतले। गीम आनी उबाळाच्या दिसांनी उदकान बुडून रावतात तितले थोडे दिसता, मागीर ते दर्यांत आसूं झरीचेर तळ्यांनी वा स्विमींग पुलांत। थंडाय आनी बुडकी मारपाक कसलेंय उदक चलता। बीट द हीट खबरामाळेन फाटले कांय दीस आमी वॉटर स्पोर्ट्स आनी घरगुती गांवठी फळांची स्क्वॅशां पळयलीं। आज आमी तुमकां व्हरतात हडफडेच्या स्प्लॅश डावन वॉटर पार्कांत। ह्या गरमेक मात दिवपा खातीर हांव वॉटर पार्कान आयला। हे वॉटर पार्क बी म्हटल्यार गोंयकाराक कितें तरी नवीनूच। समुद्र किनाऱ्याचेर वचून गरमी घालोवपाची लोकांक जाल्या संवय। हांवें म्हटलें दिस समर लेट्स बीट द हीट इन अ डिफरंट वे।
Yes, yes. Me mind on fire, me soul on fire, feeling hot, hot, hot. Party people all around me, feeling hot, hot, hot. I want to do a night like this. Yes, it's sweet, I can't resist. We need a party song. A fire in the car. Swinging, boom, boom, boom. वॉटर पार्क करपाची आयडिया तुमकां खंयतल्यान आयली? My children, when they were small, they always wanted to do something in Goa. There was no enjoyment in Goa. So that's what gave me the idea of doing something for children. Unfortunately, my children are big now and they cannot enjoy it like they would have. But still, I get pleasure in seeing other children enjoy the water park. You have tiny tots to senior citizens. Everybody comes to the park. त्या वांगडा वॉटर पार्कान खूप मजा केली. हांवें माझी गरमी घालवली. आता तुम्ही पळयात तुम्ही कशी गरमी घालयताय ते. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर अविनाश जोशी विथ रिपोर्टर लौकिक शेलकार. Party people all around me, feeling hot, hot, hot. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान ह्या खबराचें तर हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.